So then they wanted it line dori they put. That line dori over the tree, over the house, that is line dori. So it is not correct. So yeah, as per the line dori, her house is good. तुम्ही येता येता होताय सर आणि आमची हा आहे की तुमच्या तुम्ही सारख्या उभं आहे रे आमकडे तुम्ही सगळी जाय नाही तिथे आमचं म्हणा गायला एक म्हणे दोरी हा दोरियाच्या किती येईन जापाचे आमचे रांधताय सगळी होती एक होता तिथं आणि आज किती आमच्या टॉयलेट वयता आणि आज किती दोरी मला सगळे आमगे वो घरा पावळेचेर गेल तुम्ही जाल्यार खंय रावपा आमी आतां हा एक म्हणे दोरयाचे हा एक सोयना आमी येयले जाल्यार जावपा चान्स ना हिंगा मरपाचें उदो बिदो एक आतां तुमी वॉल बांदता म्हणटाय हा एक गोमडे कोणाक पयशे गेले जाल्यार चार कोणी कंपन्सेशन घेवना गेला आनी आमच्या कोणीतूय केलना आमगे वो जागो आमकां तुमी इन्क्वायर कोताय म्हूण आणि आता वेरीफाय केला तुम्ही ऑब्जेक्शन दिले एक्विजिशनाक ऑब्जेक्शन केले ऑब्जेक्ट केलो 2-3 वर्स आमी केशी हा माते घालताय कोणा कित केला कोण कांयच खबर केलना येताय मेस्ताय तुमी आयला न्हीत रावताय आनी आतां खंय वचपाक आमी तितलो लुगार तुमी आतां घेयले तुमी पावसांक येतले आनी थोडेशान आनी तुमच्या घरा वयले भायर सराय म्हणटले अति दोन ओटाय मरे आमच्या भायर काटाय तुम्ही आमी खंय वयताय तेन्ना घरा कोण बेशीन घालता तुमी हाड उडयता सगळे म्हजे नांव फेलिक्स सिद्धार्थ फेर्नांदीस हे रेल्वेचे पयलीं इल्ले म्हणटाले कोण 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 बोगले येयले सारखे आमगे आख्खी गोर काबाय करिताले तेणी लोकां थोड्यांगे तेणी डेमोलिशन मोल्ड तेणी थोड्यांक गेले आतां सांगता आमगेले मोडपा म्हणून थोड्यांक कोण सारखे ते बोगले आमगे घरांचे पावताय आनी आमी कितें करपाचें डबल ट्रॅक आमकां गोंयकारांक कांय फायदो ना तो आतां कोणशाचें आमकां ते दुयेंसान मरपाचें हे कित्याक वाटाय तुमी आमकां आनी आमगे डेमोलिशन करपाक तुमी कोण तुमी काण दिलो आमची घरां तुमी जमीन आमगे कितू वर्सां पयलीं घर ती शमा छपायके तेंगे शमा छपायके तेंगे जमीन ती तुमी कितें आमगे मोडपा येताय आमकां कांय फायदो ना तेजो तुमी केन्ना भंय भोगता हें करून आतां खंय गेलो आतां त्या म्हणटा मरे आमगे सरान हितू काम केलें म्हणून आतां सर खंय हा आतां कित्याक चाळीना तो पाडे हाय ते उलयताले आतां पाडे येयना तो सर येयना केन्ना आमगे सुचा येयलो तो ती इल्लें काम करून तूं दाखयता हे पयलीं गरजेचें हेणें आमी खबर घेवपा लागलो तुमी कितें कोताय ते तो केन्ना नाताना खबर घेयना आतां चाडवताले दोग जाण हाय ते आनी तेजे बरें आमगे गँग हा तें गेले वय ते आतां चाडवताले तेजे तगले आतां हिरतले तेच नांव गाडी ते चाडवताय म्हाज्या सरा सांगूंक जाय तेणी हे पयलीं चोय म्हणून ते सर तेंगे इल्लें पयलीं आमची खबर पासून गेला आमगे घर मोडो म्हण छोकाणें आमी रावता खंय झाडां म्हणून रावतली ती चिंतिला आमकां दोंगर रावन सोडपाक चिंतिला ती हेर लोकां भाशेन लोकार हायन काबार केले तुमी दोंगर हायन काबार केले तुमी आतां आमगे मोड्यांक काबार करपाक लागले तुमी केन्ना बरें पापा नाय तुमी थँक्यू It was just to reconfirm the niche गेले ते पतीक तेणी मागता त्या लोकांक बोवाळ केली आनी तो व्हिडिओ काडटरीच तेणी ते पतीक गायले सो इट्स अ गुड थिंग दॅट द DSLR has confirmed that they have been relocated to the exact position ते कन्फर्म केला सेकंडली रिगार्डिंग द टॉयलेट काल आमी थिंगा ते रेल्वेचे थोडे मनीस आसले आनी ते म्हणूंक लागले आमकां की तेजे टॉयलेट बांदून दित म्हूण तेजे म्हळ्यार कोण आमची जॉनिता अगियाराचे आनी त्या चोगता जॉनिता म्हणलें तूं जागो हुंया काय म्हूण आनी खरें थिंगा जागो ना सारको तेंगे हाती तो हें दुरी घेता तें सारकें तेंकोन येता दॅट एम्बांकमेंट वॉल सो ही सेड ना वी हॅव गॉट लँड हुंय ही सर्वे नंबर 18/1 तो लँड दाखयता सर्वे इन 18/2 18/2 belongs to Mr. Ashok Soja and family who has sold his the property to South Western Railway. तेंचो तो थोडो जागो तेंगे उरला रेल्वेचो आतां रेल्वे सांगता त्या जाग्यांक घात म्हूण एंड दिस पार्ट फ्रॉम जॉनिताज हाऊस to that is hardly maybe around 70-80 meters away. But irrespective of that, do you expect senior citizens now
to go to their washroom holding that tumbler कळटुका आनी त्या थंय वचपा आनी टू डू देर बेसीक थिंग्स. सो इट इज नॉट डन. सो ते कित्याक आनी लोकांक कळोंक जाय की ती दुरीक तेणी बांदिलें तो एम्बॅंकमेंट बांदिलो बी ना तितल्यान येतले म्हूण ते आज पर्यंत थंय धोडो न्हू ती तेणी थोडी सुवात सोडली तेणी एज पर द सर्वे. सो दे आर गोइंग टू कम फॉर दॅट and which is very evident from the statement of the railway official yesterday. The agitation will continue for this. Agitation will continue and has to continue, and we need more support from our people across the globe. Not only for those residing in Goa, but also across the globe. Because this fight is not for us, for who are the citizens of today. It is for our children and theirs to come. Yeah. The survey number 18/1 of village Pale. So there was a demarcation happened on 20th and 21st of December by the office of the ISLR to demarcate the area of acquisition of the land which is acquired by the South Western Railway. And subsequently upon the demarcation, the office of the collector received a complaint stating that from the villagers of the Pale stating that the demarcation markers which were put by the office of the ISLR has been tempered or removed by the railway officials. So as per the direction of the collector, today we had came on the site to verify the facts of the complaint. So today we are here and we have inspected the site. So there are total 5 markers were put by the office of the ISLR, and as informed by the ISLR, the markers are intact as of now. Though there is a formal, we are waiting for the formal report from the office of the ISLR. There is no changes. No any temperament as informed by the office of the ISLR, by the surveyor of the ISLR. But we are yet to receive the report from them, formal report. We will take and we will forward to the office of the collector. But further work will continue. Railway work will continue. No, we are not here for that. And you had come here to address the complaint. Verify the complaint Okay. pertaining to the removal of the demarcation marker. Okay. पयलींच्यान आमी सांगता की एंटायर प्रोसिजर जो साउथ वेस्टर्न रेल्वेन पळय केला आनी जे काम आरबीएनान पळय केला ते सगळे इलिगल आसा. आता ह्या गांवच्या लोकांनी इनफॅक्ट रायट फ्रॉम 2008 हे अपोज करता तेन्नाय प्रोजेक्ट येतालो. सो तेन्ना अंडर लँड एक्विजिशन ऍक्ट 1894च्या आदारान तो लँड एक्वायर जातलो म्हणजे देयर वॉज अ प्रोसिजर. बट अंडर दॅट प्रोसिजर लोकांनी अपोज केलो म्हणून तो प्लॅन देवलो. त्याच्या उपरांत 2019 परत लँड एक्विजिशन जालें म्हणजे एज पर द रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन Rehabilitation and Resettlement Act 2013. Now, as per that act, it's very clearly said that first you have to take the consent of the owners, and 70+% have to agree, and then only you can start the work. So under that act also all the villagers opposed during COVID time. Is all, if you've seen all senior citizens here, they got trouble, they got even COVID when they were attending the hearing. They opposed it. Subsequent to that, मागीर तेंच्यांनी कितें केलें अंडर दॅट एक्ट जायना म्हणून तेंच्यांनी तो रेल्वे एक्ट केलो 1989 रेल्वे एक्टा आदारान ते आतां एक्वायर करपाक लागले. आतां तेन्नाय जेन्ना एक्वायर प्रोसिजर स्टार्ट जालो तेन्नाय तेंच्यांनी ओपोज केलें. नाव टील डेट दे हॅव नॉट टेकन द कंपेन्सेशन ऑफ सो कॉल्ड कंपेन्सेशन ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेल्वे. So we have been telling, and since then they had started encroaching the properties, doing illegal construction, hill cutting, land filling, शेतां पुरयलीं, तोडे पुरयले, waterways पुरयले, झाडां कातरले, everything under the sun they have done. So आतां अशें दिसता की साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी तेजो कॉन्ट्रॅक्टर RVNL इज लायक अ स्टेट विथ इन द स्टेट. म्हळ्यार कितें, दे कॅन डू वॉट एवर दे वॉन्ट आणि स्टेटाक कांय लागना. सो आता द लेटेस्ट इश्यू इज दॅट जेन्ना DSLRान मार्किंग पॉइंट्स घातले, फर्स्ट टाइम डिमार्केशन जालो. एज ऑफ नाव जे पळय सगळे पळय काम चालू आहा रेल्वेचे इज टोटली इलिगल. फर्स्ट टाइम DSLR कम्स टू द पिक्चर टू डू डिमार्केशन. आता डिमार्केशन ऑनी नीज घातलेले, नीज घातले उपरांत देर इज अ प्रोसिजर वेर दे हॅव टू सुपर इम्पोज इट इन द रिजनल प्लॅन. 1 and 14 form jata, survey plan jata. There is lots of other procedure. No, if I want to construct any house, I have to do all this procedure. Until then, I cannot obtain construction license. आता यांच्यानी काम स्टार्ट कसो केलो. DSLR today came,
So I asked the deputy collector that is the procedure complete? Where is the 1 and 14 form? Where is the survey plan? Where it is superimposed in the regional plan? कांयच ना. म्हण काय नासतना प्रोसिजर स्टार्ट कसो जाता? म्हळ्यार गोंयान काय कायदो ना? ओके सारको जंगल राज जाला? Is it become like UP bulldozer Raj? There has to be procedure. This land has a law. If you are not following the law, मागीर आमी सरकारांनी जाय कित्याक डिपार्टमेंटांनी जाय की कलेक्टर मामलादार तलाटी हो कोणाक कित्याक जाय तोय बंद करा मरे तांकां आनी पगार कित्याक दिता तर तूं तशें जाय बांदूनी जंगल राज जावनी सो this I have requested the deputy collector since the complaint were given by the landowner saying that the demarcation stone were moved and the RVNL and the Southwestern Railway, look at the audacity they have. तेंच्यांनी कितें केलें तो नीस काडून आनी खंय घातलो म्हळ्यार कितें हें चल्लां कितें सो आतां री-इन्स्पेक्शन जालें सो आमी मागला डेप्युटी कलेक्टराक unless and until the procedure complete जायना the people are in fear. Christmas time also तांकां त्रास केले, न्यू इयराक त्रास केले. We have seen how this senior citizen is in tears and government is for the people, not against the people. So government has to work for the people. Anywhere in the country, anywhere in the world अशें जायना की सरकार जो आहात लोकांक काबार करता. सरकार लोकांचो, लोकांक हे सरकाराक काडला मागीर सरकारान जे लोकांक त्रास जातात ते त्रास सुटपा जाय, कमी करपा जाय, नाल्यार काबार तरी करपा जाय, इतलें तरी सरकारान करपा जाय. सो परत मागता हे जे पळय आसा, we are demanding that unless and until the procedure is complete, the collector should not give any permissions for the RVNL or the Southwestern Railway to continue their work. आता this work we know is for double tracking. This work we know is because of coal, and this coal is of Adani. So as अदानीक लागून जरी आख्खें गोंय जरी विकपाचें आसा, तो आनी तूं सरकारांनी कितें जाय अदानीक चलोवनी मरे सरकार, तोच जावनी CM आनी तेचे मिनिस्टर करूनी. That is run like this state like a corporate in that case. सो तुम्ही सगळ्यांक काबार करू नाका, नुस्तेकारांक काबार करतले, ह्या कोलाक लागून कोल डस्ट जावन आयज शेतां काबार जाल्या, भाटां काबार जाल्या, आयज ट्युरिझम काबार जाता, आयज वॉटर स्पोर्ट्स सगळे जाण काबार जाले, टॅक्सीवाले काबार जाता. म्हणजे हे कितें चल्लां कितें?